सुकिल्ल्या वाळात इनिया बाळ तू दिलो रे इनिया बाळ तू दिलो आम्याच्या ताळात सुकिल्ल्या वाळात इनिया बाळ तू दिलो रे इनिया बाळ तू दिलो आम्याच्या ताळात सुकिल्ल्या वाळात इनिया बाळ तू दिलो रे इनिया बाळ तू दिलो बाळाल्यो घागऱ्यो शेल्यो वाळात सोदुनी हाड बाळा नाही वाळा रे सोदुनी हाड बाळा नाही वाळा उंच उंच डोंगराल साय रुका हे रुक कळले जाणट्यानी रे हे रुक कळले जाणट्यानी उंच उंच डोंगराल साय रुका हे रुक कळले जाणट्यानी रे हे रुक कळले जाणट्यानी जाणटे नेणटे भाव म्हजेरा ताई आयड्यो देवरंबा रे ताई आयड्यो देवरंबा जाणटे नेणटे भाव म्हजेरा ताई आयड्यो देवरंबा रे ताई आयड्यो देवरंबा पिल्लुकीच्या नादान बाय भूलला गोविंदा पायां चलमुदी असताना वखल कशी गेली शेजारा हाती रवावळी मुठवीन कांदळा ही कांदळा घेऊन आम्ही कुळार मार्या धावरे ही कांदळा घेऊन आम्ही कुळार मार्या धाव कुळाराच्या वाटेन बाडियाची झिलागे कुळाराच्या वाटेन बाडियाची झिला सदा समदीर किराय भितर कांदोळी रोपो हाज मोय खय चुन्न पिकल्या थय हाज बुराच्यो काढल्यो काती सगळे राती जोळ्यो वाती उड रे मोरा पिला संगा पिला सोडून मोर गेला डोंगरात सूर्या उदेला रामा घरा सूर्याचो उजवाड खेतेरा पंगडाने नोंद घेवची पुढे येऊचे टाइम काढले गेला आम्ही डिस्क्वालिफाय करतले फुडलो पंगड सरस्वती कला मंडळ आणि आपली कला सादर करती क्रमांक नंबर 2 आणि फुडें वचचे तशेंच नाचत फुडें वचचे पुढे लोक आसात फाटल्यान आमचो परीक्षकय एक बशिल्लो आसा फुडलो पंगड क्रमांक नंबर 3 सरस्वती कला मंडळ आणि पुढे येऊचे घोडमंडी घेऊन हॅलो पुढे जे स्टेजी सकल आसात ताणी मात्र सायडीन रावचे आणि खास करून आमचे व्हॉलेंटियर परीक्षकांक डिस्टर्ब जातात एक सायडीन रावचे आणि व्हॉलेंटियरा लागीं मागता की ताणे रस्तो जो आसा तो सुळसुळीत करचो जे जे कॅमेरा घेऊन फुडें आसा ताणें सायडीन रावचे परीक्षकांक दिश्टी पडना
पंगड तुमच्या कला सादर करता तो सरस्वती कला मंडळ क्रमांक नंबर 3 परीक्षकांनी नोंद घेवची. स्टेजीच्या दावी सायडीन जे लोक असतात आणि मात सायडीन रावचे जो कला सादर करतात तांकां कला सादर करपाक जागो मेळपाक जाय. जे जे कॅमेरा घेवन आसा ते मात सायडीन रावचे तांकां कला सादर करपाक जागा मोकळी करून दिवची. तर तेच्या लागीं मागता की ताणें जे जे मदीं आसा तांकां सायडीन काडचो. क्रमांक नंबर 16 हाणे फुडें येवचे नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ आणि आपली कला सादर करीत फुडें येवचे. क्रमांक नंबर 3 आपली कला सादर करीत तशेंच फुडें वचचे. फाटल्यानूय परीक्षक बशिल्ले आसात. क्रमांक नंबर 3 हांच्या लागीं मागता की ताणें आपली कला सादर करीत फुडें वचचे. फुडें गार्डना कडेन एक परीक्षक बशिल्लो आसा. क्रमांक नंबर 16 हाणें फुडें येवचे. नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ मडकय हाणें आपली कला सादर करीत फुडें येवचे. हांव आमच्या व्हॉलिंटियर आसा तांचे लागीं मागता की ताणें थंय गर्दी करतल्यांक मात सायडीन काडचो. हॅलो गव्हर्नमेंटनी मुखार येवची नाल्यार मार्क तुमची कट येतले. क्रमांक नंबर 3 आणि फुडें वचचे. फुडेंय आमचे एक परीक्षक बशिल्लो आसा. तशेंच लोकय आसा. तशेंच कला सादर करून फुडें वचचे. क्रमांक नंबर 16 नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ घोडेमोडणी रिक्वेस्ट करता मुखार येवचे. ताणे हळूहळू मुखार येवचे. मुखार प्रेक्षक आसात. मुखार येवचे. मुखार येवचे. क्रमांक नंबर 16 आणि फुडें येवचे. नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ आणि फुडें आपले येवचे आणि कला सादर करची. हॅलो गॅप जाऊ नका. गॅप स्टेजीकडे नवदुर्गा कला संस्कृती मंडळ आणि फुडें येवचे आणि आपली कला सादर करची. वेळ वगडावचो न्ही. तशेंच ताचे फाटल्यान सख्या हरी आणि फुडें येवचे. सगळ्या पंगडा लागीं मागता कला सादर करतना फाटल्यानय कला सादर करीत वचचे. गार्डना भितर आमचो एक परीक्षक बशिल्लो आसा. सो मदीं सांगाच कला सादर करून थांबचे न्ही. तशेंच फुडें वचचे. तुमचे मुखार सादर करता नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ मडकय.
कुणबी डान्स. हॅलो चेक हॅलो. आंब्याच्या तारा चुकिल्ल्या मळा चुकिल्ल्या मळ्यात एनिया बाळ तू देईना रे एनिया बाळ तू देईना. आंब्याच्या तारा चुकिल्ल्या मळा चुकिल्ल्या मळ्यात एनिया बाळ तू देईना रे एनिया बाळ तू देईना. आपली कला सादर करत असताना तशाच पुढे वरच्या परीक्षक आणि लोक आमच्या फाटल्यान गाड्या करताना असा सोदूनी हाडबळा नाही वाळा. उच उच डोंगरार साय साय दुःखा साय साय दुःखा हे दुःख काढला जाणत्यानी रे हे दुःख काढला काय सादर जाणत्यानी. करता नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ बरकय. भाऊ माझ्या भाऊ माझ्या ताळ्या येईल आमच्या जीवनंभरे ताळ्या येईल आमच्या सावळवेळेचो सख्या हरी आणि पुढे येऊचे. सावळवेळेचो सख्या हरी आणि आपली कला सादर करीत पुढे येऊचे. माझ्या भाऊ माझ्या ताळ्या येईल आमच्या जीवनंभरे नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ आणि आपली कला सादर करीत तशाच पुढे वचचे. पुढे परीक्षकही बसलेला असा आणि आमचे लोकही ते असतात तांकाही आपली कला दाखवची. शेजारा भकल कशी गेली शेजारा पिल्लुकीच्या नादान बाय पिल्लुकीच्या नादान बाय भूलला गोविंदा बाय भूलला गोविंदा. पिल्लुकीच्या नादान बाय पिल्लुकीच्या नादान बाय भूलला गोविंदा बाय भूलला गोविंदा. नवदुर्गा कला मंडळ क्रमांक नंबर 16 यांच्या लागी मग ताने आपली कला सादर करीत तशाच पुढे वचचे. ही कला घेऊन आम्ही क्वार मर्यादा जर तुम्ही वेळ काढला असेल तर तुमचे आम्ही क्वार मार्क्स वेळ कमी मर्यादा. जातले. तसेच पुढे वचचे ताजे पुढलो पंगड जो असा सावळवेळेचो सत्या हरी क्रमांक नंबर 9 आणि पुढे येऊचे आपली कला सादर करीत. सख्या हरी क्रमांक नंबर 9 आणि पुढे येऊचे हांव व्हॉलंटियरा लागी मागता की तांकां फुडें हाडचो. फुडलो पंगड जो तुमच्या मुखार येता सावळवेळेचो सख्या हरी क्रमांक नंबर 9 घेऊन येता गजनृत्य. नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ हांच्या लागी मागता की ताणे आपली कला सादर करीत पुढे वचचे. वेळेचे वरदान आशिल्ले कारणाने आम्ही हांगा मातशी फास्ट घेतात. सगळ्यांनी समजून घेवचे. फुडलो पंगड क्रमांक नंबर 9 सावळवेळेचो सख्या हरी आणि पुढे येवचे. क्रमांक नंबर 9 परीक्षकांनी नोंद घेवची. तुमच्या मुखार सादर करता गजनृत्य. परीक्षकांनी नोंद घेवची. तुमच्या मुखार जो पंगड असा तो क्रमांक नंबर 9 सावळवेळेचो सख्या हरी सादर करता गजनृत्य. पंगडा लागी मागता की ताणे आपली कला सादर करीत अशाच फुड्या वचचे. हॅलो
आमचे मदीं डेप्युटी डायरेक्टर प्रतापराव गांवकर पाविल्ले आसात. आमी ह्या वेळार तांकां येवकारतात. डेप्युटी डायरेक्टर मुखार हांव पंगडा लागीं मागता की ताणें आपली कला सादर करीत अशेंच फुडें वचचें. फुडलो क्रमांक नंबर फुडलो चित्रताचो क्रमांक नंबर 18 येता. ताणें फुडें येवचें. श्रीकृष्णाचो जल्म माचो वेळावयलो हो देखावो. सावे वेळेचो सकाळी पंगडान फुडें वचचें. फुडें आमचो परीक्षक एक बशिल्लो आसा. आपली कला सादर करीत अशेंच फुडें वचचें. हांव सकाळी पंगडा लागीं मागता की ताणें आपली कला सादर करीत फुडें वचचें. परीक्षक फुडें बशिल्लो आसा. चित्रताचो क्रमांक नंबर 18 आणि फुडें येवचें. सकाळी पंगडान फुडें वचचें. हांव व्हॉलंटियरा लागीं मागता की तांकां फुडें धाडचो. तुमचे मुखार चित्रतांतलो 18 नंबर येता. परीक्षकांनी नोंद घेवची. श्रीकृष्णाचो जल्मा वेळावयलो प्रसंग हांगा ह्या चित्रतांतल्यान दाखोवपाचो यत्न करतात. सकाळी पंगडा लागीं मागता की ताणें फुडें वचचें. चड टायम घेतलो जाल्यार तुमचे परीक्षक हाजी नोंद घेतलो. मार्क्सय कमी जावंक शकतात. फुडले सुवातेर चित्र स्पर्धेंतलो क्रमांक नंबर 18 तुमचे मुखार सादर करता. श्रीकृष्णाचो जल्मा वेळावयलो प्रसंग. ज्या वेळार श्रीकृष्णान जल्म जालो त्या वेळार ताचो बापूय घेवन न्हंय पलतड गाडटा आसतना वयलो हो सीन आसा. सकाळी पंगड फुडें वचचो. सकाळी पंगडा लागीं मागतात आनी फुडें वचचें आपली कला सादर करीत. सकाळी पंगड फुडें वचचो. सकाळी पंगडा लागीं मागता की ताणें आपली कला सादर करीत फुडें वचचें. चड टायम हांगा काडले जाल्यार मार्क्सय कमी जावंक शकतात. फुडें चलात. आमचो परीक्षक फुडें एक बशिल्लो आसा. क्रमांक चित्रताचो क्रमांक नंबर 18 फुडें येवचो. फुडें वचचें. सकाळी पंगडान फुडें वचचें. चित्रताचो क्रमांक नंबर 18 तुमचे मुखार सादर करता.
श्रीकृष्णाचो जल्म हो प्रसंग ज्या वेळार श्रीकृष्णाचो जल्म जाल्लो त्या वेळार ताका ताजो बापूय घेवन न्हंय काडटालो. फोक डान्साच्या पंगडांनी आपली कला सादर करीत तशेंच वचचे. फाटल्यान परीक्षक बसयल्लो आसा, थंय जर कला सादर केली ना जाल्यार तुमचे मार्क्स कट जावपाची शक्यता आसा. तशीच आपली कला सादर करीत फाटीं वचचे. पंगडांनी नोंद घेवची. तुमचे मुखार चित्र येता तो क्रमांक नंबर 18 येता. ताजे फाटल्यान क्रमांक नंबर 9 आपली कला घेवन येता, जो आदियोगी महादेवाचे स्वरूप आसा. महादेवाचे स्वरूप आसा हे दर्शन दाखयता. जे आदियोगी भितर अशेंच ताची मूर्ती आसा. ताजे फाटल्यान फोक डान्सांतलो क्रमांक नंबर 5 आपली कला सादर करतलो. हांव त्या पंगडा लागीं मागता क्रमांक नंबर 5 आनी फुडें येवची. लोकनाचाचो क्रमांक नंबर 5 आणि आपली कला सादर करची. कला सादर करीत फाटीं वचचे. फाटीं आमचो एक परीक्षक बशिल्लो आसा हे लक्षांत दवरचे. क्रमांक नंबर 5 तुमच्या मुखार सादर करता घोडेमोडणी. ज्या वेळार विजयोत्सव लढायेक वचून जेन्ना जैत मेळयले अशा वेळार आपलो विजयोत्सव सादर करपी हो नाच प्रकार आयज गोंया भितर प्रचलित आसात. खास करून सत्तरी, बिचोली, फोंडा म्हालां भितर हो नाच प्रामुख्यान पळोवपाक मेळटा. गोंया भितर वेगळे वेगळे लोकनाच आसात. तातूंतलोच हो एक लोकनाच. घोड्यार बसून हातांत तलवार घेवन नृत्य सादर करपाची एक वेगळी तरेचो नाच गोंया भितर आसा, जाका आमी घोडेमोडणी अशें म्हणून प्रचलित आसा. ताजे फाटल्यान क्रमांक नंबर 6 आपली गोफ सादर करतले. क्रमांक नंबर 5 हांणी आपली कला सादर करीत तशेंच फुडें वचचे. फाटल्यान आमचो एक परीक्षक बशिल्लो आसा, हाची नोंद घेवची. हांगा वाजोवन थांबचे न्ही, तशेंच फुडें वचचे. ना अजून जावच्या फोट हे चालू फोक डान्स चालू व्हरपा मेळचे ना, ब्लॉक जाला सामके. क्रमांक नंबर 5 घोडेमोडणी हांणी आपली कला सादर करीत फुडें वचचे. हा पंगडा लागीं मागता की ताणें अशेंच आपली कला सादर करीत फुडें वचचे. फुडेंय आमचो एक परीक्षक बशिल्लो आसा, हाची नोंद घेवची. ताजे नंतर फाटलो पंगड जो येता क्रमांक नंबर 6 आपली गोफ हो लोकनाच घेवन येता. तांणी फुडें येवचे. आमचे जे व्हॉलिंटियर आसा तांचे लागीं मागता की ताणें हांकां फुडें धाडचे. क्रमांक नंबर 5 घोडेमोडणी सादर करतात. ताणें फुडें वचचे.
तशेंच ताचे फाटल्यान येवपी क्रमांक नंबर 6 आणि फुडें येवचे वेळ वगडावचो न्ही. क्रमांक नंबर 5 फुडें वचचे. फाटल्यानूय आमचो एक परीक्षक बशिल्लो आसा, हाची नोंद घेवची. क्रमांक नंबर 6 गोफ सादर करपी ह्या पंगडान फुडें येवचे, वेळ वगडावचो न्ही. क्रमांक नंबर 6 गोफ आणि फुडें येवचे. गोंयांतले वेगवेगळे लोकनाच आसात, तातूंतलो एक लोकनाच म्हणजे गोफ. घोडेमोडणी पंगडान फुडें वचचे. फाटल्यानूय आमचो एक परीक्षक बशिल्लो आसा, हाची नोंद घेवची. क्रमांक नंबर 6 आणि आपली गोफ सादर करची. सो क्रमांक नंबर 6 आणि आपले गोफ सादर करची. क्रमांक नंबर 5 ताळ्यास फुडें वचचे. फुडें परीक्षक बशिल्लो आसा, हाची नोंद घेवची. गोंया भितर वेगळे वेगळे लोकनाच आसात, तातूंतलो एक लोकनाच म्हणजे गोफ. गोंयच्या मांडार खास करून शिमग्याच्या दिसांनी सादर करपी हो गोफ खास करून काणकोण, केपें, सांगें ह्या वाठारां भितर हो पळोवपाक मेळटा. लांब जाता
करपी असलो तरी आमचा पळोवपाक मेळटा तो महिला वर्गाक खूब प्रकार आपले जे लोक असतात ते रस्त्यार मदीं आयल्या त्या मागीर सायडीन रावचे कारण जो फकट आसा तो सादर करीत भायर वचपाचो आसा सगळ्यांनी नोंद घेवची आमचे व्हॉलंटियर आसात तांचे लागीं मागता की ताणें सगळ्यांक सायडीन काडचो त्याच बरोबर क्रमांक नंबर 6 जो आसा ताणें आपली कला सादर करीत फुडें वचचें ताचे नंतर फुडलो चित्र ताचो क्रमांक नंबर 17 येतात आणि पुढे येऊचे आणि लोकांनी वाटेत रस्त्यार गर्दी करची न्ही व्हॉलंटियरां लागीं मागता की ताणें सगळ्यांक सायडीन काडचो सत्र नंबर पुढे येवचो बरे करू क्रमांक नंबर 6 लोकनाथाचो क्रमांक नंबर 17 पुढे येवचो लोकांनी मागता की ताणें वाट मोकळी करची परीक्षा नोंद घेवची तुमच्या मुखार येता क्रमांक नंबर 17 ताचे फाटल्यान दिवली म्हणजे समयी नृत्य सादर करतात महिला वर्ग खास करून समयी नृत्य सांगलीच्या काही भागांनी कॅपी तसेच खास करून प्रामुख्यान काणकोण भागा भितर हो नाच पळोवपाक मेळटा हॅलो 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 लोकनाथ ताचो क्रमांक नंबर 15 परीक्षकांनी नोंद घेवची तुमच्या मुखार सादर करता दिवली नाच महिला वर्गाकडून सादर जावपी हो दिवली नाच तसले दिवली घेवन वेगवेगळे प्रकार सादर करपी जसो पळोवपाक सोंपें दिसत असले तरी खूब कठीण कारण ती भेटलेली दिवली माथ्यार घेवन नाचप ते बॅलन्स करून सांबाळून वेगवेगळे प्रकार करप हे खूब कठीण आसा ते खास करून महिला वर्ग दिवली नाच सादर करतात क्रमांक नंबर 15 सादर करतात दिवली नाच गोंयाचे वेगवेगळे लोकनाच आसा तातूंतलो हो लोकनाच दिवली नाच तसलेचेर दिवली घेवन पिटेली दिवली घेवन ताचे वेगवेगळे प्रकार नाच सादर करतात त्या महिला वर्गाचेर सगळ्यांनी ताळयो वाजोवप त्यानंतर रोखमेळाचो क्रमांक नंबर 1 महाराष्ट्र एकवटात गोंय हो आपली रोखमेळ सादर करता प्रामुख्यान हो मडगांवचो गोंय आसा तातूंत भितर सगळे फाटले भुरगे आसात ल्हानपणांतूच भुरग्यां भितर कला आत्मसात करपा खातीर खूब गरजेचें आसा. ताच्या वेळार
ह्या माणकुल्या भुरग्याचो हो रोमटामेळ आमकां सादर केल्लो पळोवपाक मेळटलो. त्या खातीर ह्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर जोरदार ताळी लावपाक जायो. रस्त्यार मदीं जे लोक आसात तांचे खातीर मागणी आसा की ताणें सायडीन रावचे, पंगड हे सादर करतले त्या पंगडाक फुडें वचपाक दिवचे. आमी जाणात तुमचो करियर हाचो तुमचो म्हणून सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें. मदीं जर रावले जाल्यार सगळे दुसऱ्याकूय पळोवपाक मेळचें ना. क्रमांक नंबर 15 आपली कला सादर जाल्ली आसा त्या कारणान फुडें वचे हेय परीक्षक आमचे आसात. फुडें सुवातेर रोमटामेळाचो क्रमांक नंबर 1 फुडें येता महारुद्र एकसंघ गोंय. हो खास करून माणकुल्या भुरग्यांचो हो पंगड आसा. सगळे भुरगे ह्या रोमटामेळामध्ये सहभागी जाल्ले आसात आनी ह्या भुरग्यां खातीर आमी तांचे प्रोत्साहन दिवपा खातीर सगळ्यांनी ताळयांनी तांकां उदकां दिवपाची गरज आसा. ल्हान वयाचेर ह्या माणकुल्या भुरग्यांक तयार करप, तांच्या भितर आशिल्ली कलागुणाक वाव दिवन तांकां फुडें हाडप ही खूब मोठी गजाल आसा. स्पेशली ह्या पंगडाक आमी हांगा आमंत्रण दिल्लें आसा. आमचे नगरसेवक प्रसाद फळदेसाय हांणी ह्या पंगडाक आमंत्रण दिल्लें. सगळे माणकुली ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं आपली कला सादर करतली आसा. ह्या वेळार परीक्षकांनी नोंद घेवची क्रमांक नंबर 1 रस्त्यार मदीं मदीं जे कोण आसात तांच्या लागीं मागतात ते ताणें सायडीन रावचें. सादर करपी पंगडाक फुडें वचपाक सहकार्य करचें. आमचे व्हॉलिंटियर जे आसात तांच्या लागीं मागतात की ताणें रस्तो मोकळो करचो कारण हे पंगडाक वचपाक डान्स जो आसा तांच्या लागीं मागतात की ताणें फुडें येवचें. तो टायम सोंपलो आसा फुडें वचचें. रोमटामेळाचो पयलो पंगड हांव पंगडा लागीं वचता की ताणें फुडें येवचें. वेळ वरांचो न्ही, चड टायम काडचो न्ही. आमचे व्हॉलिंटियर आसा तांच्या लागीं वचता की पंगडाक ताणें फुडें हाडचो. दिवली जाता तो पंगड जो आसा ताणें फुडें वचचें. फाटल्यानूय आमचे परीक्षक बशिल्लो आसा ताची नोंद घेवची. सादर करपी पंगड महारुद्र एकसंघ गोंय. हो माणकुल्या भुरग्यांचो हो पंगड खास करून मडगांवच्यान लायिल्लो आसा. रोमटामेळ म्हणटलो की खास करून व्हडले आसात पूण ह्या पंगडा भितर सगळे ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं आमकां पळोवपाक मेळटात. 2 तासाच्या गजरात
एक दिसांतलो गोंय आणि बाकी कला सादर ह्या वेळार करतात. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. वत्सय 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 दामोदर देवाचे घेऊन नाव शिगम्या सोखे कैका मडगावचं गाव. दामोदर देवाचे घेऊन नाव शिगम्या सोखे कैका मडगावचं गाव. दामोदर देवाचे घेऊन नाव शिगम्या सोखे कैका मडगावचं गाव. दामोदर देवाचे घेऊन नाव शिगम्या सोखे कैका मडगावचं गाव. वत्सय 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 सिद्धपीठाचा रामेश्वरा फुलांचा रक्त कला चंद्रेश्वरा. सिद्धपीठाचा रामेश्वरा फुलांचा रक्त कला चंद्रेश्वरा. आंबेगडा पेल्यानं रुमडा पिकला रुमडात बोकड संकाला. आंबेगडा पेल्यानं रुमडा पिकला रुमडात बोकड संकाला. सौकाला सौकाला आंबेगडा पेल्यानं सौकाला 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 आंबेगडा पेल्यानं सौकाला. वत्सय 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 अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. वत्सय 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 देवाचे घेऊन नाव शिगम्याचे कैका मडगावचं गाव. दामोदर देवाचे घेऊन नाव शिगम्याचे कैका मडगावचं गाव. दामोदर देवाचे घेऊन नाव शिगम्याचे कैका मडगावचं गाव. वत्सय
रक्त सर्वेश्वर आंबेगडा पेल्यानं रुबाडा पिकला रुबाडा सौकाला आंबेगडा पेल्यानं रुबाडा पिकला रुबाडा बोकडा सौकाला 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 आंबेगडा पेल्यानं सौकाला 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 आंबेगडा पेल्यानं सौकाला वस्ते वस्ते भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप हें आपलें कर्तव्य आसा कारण ल्हान वयाचेर तांचे वयाची ल्हान राव दिवप तांकां तांचे कला चित्रकाराचे कार्य करपाक जाय खास करून तांच्या उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान असो रोगाचो पंगड तयार करून सादर करप हें खूब कठीण आसा त्याच बरोबर हो पंगड हांगा खास आमंत्रीत करपी आपले प्रसाद फळदेसाय तशेंच आपली कला सादर करीत देवाचे फुडेंय ताचो प्रयत्न करतात चित्रताचो पयलो पंगड आपली कला सादर करता हांव त्या पंगडा लागीं वचता रोखडामेळ प्रोग्राम फुडें वचचे व्हॉलंटियर जे आसा तांचे लागीं वखदां ती तांणी प्रोग्राम फुडें धाडचो तशेंच आमचे जे लोक आसा तांणी सहकार्य करचें फाटल्या सगळ्या लोकांनी गर्दी केली आसा हांव सगळ्या लागीं वखदां की रोखडामेळ जो आसा तसो फाटीं फुडें वचो तुमी रस्त्यार मदीं गर्दी करची न्ही रामेश्वरा मुलांचा व्यक्त कला चंद्रेश्वरा आंबेगडा पेल्यानं रुबाडा पिकला रुबाडाचं बोकडा सौकाला आंबेगडा पेल्यानं रुबाडा पिकला रुबाडाचं बोकडा सौकाला 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 आंबेगडा पेल्यानं सौकाला 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 आंबेगडा प्रभाग नंबर 1 बोला जय जय लोक आसा सहकार्य मागता की ताणे थोड्याक व्यवस्थापक वाट फुडें करची व्हॉलंटियर जे आसा ताणेय बोला जय जय अंजनीचा सुता तुला रामाचा वैसा बोला जय जय अंजनीचा सुता तुला रामाचा वैसा बोला जय जय फुडलो चित्र प्रभाग नंबर 1 आणि फुडें येवचे वेळ वाडवतो न्ही प्रभाग नंबर 1 फुडें येवचो आनी फाटल्यान प्रभाग नंबर 12 जो आसा ताणें फुडें येवचे आमकां वेळेचें बंधन आसा त्या सगळ्यांनी वचून येवचें Hello.
जो देखाव आसा तो रावणाच्या दरबाराचो देखावो त्या वेळार ती हनुमान हाका सगळी प्रेक्षकांक उजवी वाडीकर जे आसात तांकां मातसो रिक्वेस्ट करता मातशें तुमी सायडीन रावचे कित्याक परफॉर्म करपाक मेळना आता माणकुले भुरगे करता आसतना तांकां खूब त्रास जाले प्लीज तुमकां रिक्वेस्ट करता उजव्या सायडीन स्टेजीच्या उजव्या सायडीन आसात स्टेजीच्या उजव्या सायडीन जी आसात ती मातशे सायडीन करात परफॉर्म करपाक मेळना प्लीज हंबल रिक्वेस्ट तुमकां मातशे सायडीन करात प्लीज क्रमांक नंबर 1 जो देखावो आसा तो रावणाच्या दरबाराचो त्या वेळार मी हनुमानाक बंदिस्त केल्लो त्या वेळार हो देखावो तुमकां पळोवपाक मेळटा ताचो फाटलो जो क्रमांक नंबर 12 आसा ताणें फुडें येवचें लोकां लागीं रिक्वेस्ट आसा की ताणें मातशी वाट मोकळी करून दिवची आमचे जे व्हॉलंटियर आसा तांचे लागीं मागता की ताणें वाट मोकळी करची फुडले येणारे जे चित्ररथ आसतले रोमटामेळ आसतले हांकां अडचण जाता आमकां खबर आसा सगळ्यांक पळोवपाचें आसा एक ल्हान भुरगो आमची मिटींग आसा पालकांनी स्टेजी कडेन संपर्क सादचो पालकांनी नोंद घेवची एक ल्हान भुरगो अनिकेत नांवाचो भुरगो हांगा आमचे कडेन स्टेजी कडेन आसा पालक जर कोण आसत ताणें स्टेजी कडेन येवचें ह्या गरजेन भितर तो भुरगो हांगा सांगिल्लो आसा आमी स्टेजी कडेन आमी हाडिल्लो आसा अनिकेत नांवाचो भुरगो आसा पालकांनी नोंद घेवची गेल्या सुवातेर परीक्षकांनी नोंद घेवची क्रमांक नंबर 12 चित्ररथाचो क्रमांक नंबर 12 त्या वेळार राहू कैलासाचें आक्रमण केल्लो असो सीन आमकां आतां फुडल्या देखाव्यांत पळोवपाक मेळटा त्या वेळार कैलासाचेर महादेवाचें स्थान आसा अशा वेळार थंय राहून आक्रमण केल्लो हो सीन आमकां आतां चित्ररथांत पळोवपाक मेळटा पालकांनी नोंद घेवची अनिकेत नांवाचो भुरगो ल्हान भुरगो बापायचें नांव संकेत ताणें स्टेजी कडेन संपर्क सादचो क्रमांक नंबर 12 क्रमांक नंबर चित्ररथाचो 20 नंबर आनी फुडें येवचें तुमच्या मुखार सादर जो जाता तो क्रमांक नंबर 12 त्या वेळार राहून कैलासाचें आक्रमण केल्लें अशा वेळार हो सीन तुमकां पळोवपाक मेळटा हांव सगळ्या प्रेक्षकांक मागता की ताणें
सगळे पळोवपाक मेळटाले चित्र सगळ्या लोकांना बी म्हाका सांगता ताणे वाट आडोवची न्ही तुम्ही जर उखोप केली जाल्यार चित्रक जे आसा ते फुडें वचपाना सगळे पळोवपाक मेळटले पुढे सुवातेर क्रमांक नंबर 20 परीक्षे खातीर नोंद घेवची क्रमांक नंबर 20 पार्वती मातेचो भस्मासूर तो स्थिर हांगा पळोवपाक मेळटा श्री संतोषी माता कोल्ही नागरी समिती क्रमांक नंबर 20 भस्मासूर तो देखावो हांगा पळोवपाक मेळटा ज्या वेळार पार्वती मातेक तो व्हॉलेंटियर गर्दी करतली चित्रकात फुडें वचपाक वाट मोकळी करून दिवचे सगळ्या लोकांना बी मागता की ताणें वाट मोकळी करून दिवचे सगळ्या लोकांना बी मागता की वाट मोकळी करचे बरे फाटी येवचे मातशें फाटी चला थोडी चला क्रमांक नंबर 20 आणि फुडें वचचे क्रमांक नंबर 20 क्रमांक नंबर 20 फुडें वचचे क्रमांक नंबर 24 पुढे येते क्रमांक नंबर 24 क्रमांक नंबर 24 सगळे लोकांनी बघता की तुम्ही ते सहकार्य महत्वाचे आसा तुम्ही ते सहकार केले जाल्यारच त्या फुडें सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचे
शेवटेवाडा युवक मंडळ उत्कडे आणि पुढे येऊन आमचे volunteer जे आसा तांणे मात्र हांगा सगळ्यो सहकार्य करचे तशेंच प्रेक्षकां लागीं मागता की ताणेंय मातशें सहकार्य करचें थंयसर जे आसा ते सगळ्यांक पळोवपाक मेळटले वाट मोकळी करून दिवची आमचो अंतीम जो आसा तो येतोच शेवटेवाडा युवक मंडळ कुडचडे सगळ्या प्रेक्षकांना मागता की ताणें आमकां सहकार्य करचें जे आसा ते वेवस्थाक सहकार्य करचें तुमी जर सहकार्य केलें जाल्यार आमी भुरग्यांनी फुडलेच पंगड आसतले जावं किंवा चित्रच आसतले ते आमी फुडें हाडपाक आमकां सगळ्यांचे सहकार्य महत्वाचे आसा तुमच्या सहकार्यानूच आमकां फुडें वचपाचें आसा
फुडलो जो पंगड आसा ताणें बेगीन येवचें वेळ रावचो न्ही लोकनाथाचो क्रमांक नंबर 11 येवचें लोकनाथ क्रमांक नंबर 11 लोकनाथाचो क्रमांक नंबर 11 येवचो वेळ रावचो न्ही शांतादुर्गा शिवर रजनी कलामन क्रमांक नंबर 11 ही दिवली सादर करतात हांव त्या पंगडाला बी मागता की ताणें बेगीन फुडें येवचें हांव पोलिसांक मागता की ताणें आमकां सहकार्य करचें फुडें जी गर्दी जाल्ली आसा त्या मातशी ती गर्दी सायडीक काडपाक आमकां पोलिसांनी सहकार्य करचें शांतादुर्गा शिवरंजनी कला संघ क्रमांक नंबर 11 फुडें येवचें आनी आपली जी कला आसा ती सादर करची ताचे फाटल्यान जो पंगड आसा रमटागडाचो ताणें फुडें येवचें वेळ वगडावचो न्ही जितको तुमी वेळ वगडायतले तितको तुमकां वेळ कमी मेळटलो तुमचे मुखार सादर करता क्रमांक नंबर 11 क्रमांक नंबर 11 आणि वेळ वगडावचो न्ही जितको तुमी वेळ काडटले तितको तुमकां वेळ कमी मेळटलो तुमचे मुखार सादर करता शांतादुर्गा शिवरंजनी कला संघ फोंडा देवळी नाच गोंया भितर वेगवेगळे लोकनाच आसात तातूंतलो हो एक लोकनाच देवळी नाच ताका आमी समय नृत्य म्हणटात हो नाच खास करून गोंयाच्या काणकोण सांगेच्या कांय भाग वाठारांनी केपें वाठारांनी शिगम्याच्या वेळार पळोवपाक मेळटा शांतादुर्गा लक्ष्मीन जो पंगड आहा रमटागड ताणें फुडें येवचें वेळ वगडावचो न्ही पंगडांनी वेळ वगडावचो न्ही सुरू करचें
फुडें येवचे श्री शांतादुर्गा लक्ष्मी नरसिंह ह्या पंगडान फुडें येवचे तांणी आपली रोमटामेळ सुरू करचो क्रमांक नंबर 6 रोमटामेळ आपली कला सादर करीत फुडें येवचे पंगडा लागीं मागतात की ताणें आपली कला सुरू दवरची शांतादुर्गा पंगडान फुडें येवचे क्रमांक नंबर 6 रोमटामेळ दिवली नायक पंगडान आपली कला सादर करीत फुडें वचचे लोकनाथ पंगडान आपली कला सादर केल्ली आसा फुडें वचचे फुडेंय आमचो प्रेक्षक बशिल्लो आसा आनी आपली कला सादर करपाचो आसा पंगडान आपली कला सादर करीत तशेंच फुडें वचचे शांतादुर्गा शिवरंजनी कला संघ फोडा आणि जो दिवली सादर करता ताणें कला सादर करीत फुडें वचचे फाटल्यान तुमच्या फाटल्यान रोमटामेळांतलो शांतादुर्गा लक्ष्मी हो ग्रूप हांगा सांकवाळेच्यान हांगा पाविल्लो आसा फाटल्यान जे लोक आसा मदीं ताणें आमकां सहकार्य करचे फाटल्यान रोमटामेळ येता सो गर्दी करची रस्त्यार रोमटामेळ नाचत काडनात पर्यंत वचो सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें पोलिसांक सहकार्य करचें तो आमचोच आसा सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलो पोलिसांक सहकार्य करचें सगळ्यांनी जर रस्तो ब्लॉक केलो जाल्यार रोमटामेळ ते चित्र येता तांकां अडचण जातली सो प्लीज सगळ्यांक लागीं मागणी आसा की आमकां सहकार्य करचें पोलिसांक सहकार्य करचें सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें तुम्ही जर गर्दी केली जाल्यार रस्तो ब्लॉक जातलो सगळ्यांनी पोलिसांक सहकार्य करचें सगळ्या लागीं मागता सगळें पळोवपाक मेळटलो रोमटामेळांतलो क्रमांक नंबर 6 फुडें येवचें हो शांतादुर्गा लक्ष्मी नरसिंह
हो पंगड साकवाळ साकून हांगा इल्लो आसा. आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करचें. जितले तुम्ही सहकार्य करतले तितलेच आमकां जे रोमटामेळ आसतले ती गरज आसतले ते फुडें व्हरपाक बऱ्या पडटले. सगळ्यांक पळोवपाक मेळटले. हांव सगळ्या लोकांनी मागता आमकां सहकार्य करचें. अशी गर्दी केली जाल्यार रोमटामेळ जे येता ते अडचण जातली. सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें, पोलिसांक सहकार्य करचें, सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. रोमटामेळ जे आसतले चित्रच जे आसतले ते नाचत फुडें गार्डना पर्यंत वतले म्हणटकीर सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. रोमटामेळ जो पंगड आसा ताणें आपली कला सादर करून फुडें येवची वेळ वगडावचो न्ही. जितलो वेळ तुमी वगडायतले तितलो वेळ तुमकां कमी मेळटलो. सगळ्या पंगडा लागीं मागता की ताणें आमकां सहकार्य करचें. सुरवातीक जर तुमी वेळ वगडालो जाल्यार मागीर तुमकां वेळ कमी मेळटलो हें लक्षांत दवरचें. आमकां वेळेचें बंधन आसा. लोकांनी मागता की रोमटामेळ सादर करतना तांकां अडचण येता आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय. कारण ते खास करून साकवाळ साकून सादारण 50 किलोमीटर पयस साकून हांगा कला सादर करपा खातीर आयिल्ले आसा. तांकां कला सादर करपा खातीर आमी तांकां सहकार्य करूया. पोलिसांकय सहकार्य करात. कारण पंगड सादर करतलो जाल्यार तांकां जाय तसो जागो जाय आनी आमी जर तांकां अडचण केली तर तांकां कला सादर करपाक अडचण जातली. सगळ्यांनी सहकार्य करप गरजेचें आसा. पंगडांनी वेळ काडचो न्ही. रोमटामेळ पंगड फुडें वचचे जितून वेळ काडटले तितले तुमकां टायम वतलो तुमी कला सादर करपाक. पंगडा लागीं मागता की आमच्या समितीचे जे सदस्य आसात तांकां सहकार्य करचें आनी तुमी जाता तितले आपली कला सादर करीत फुडें येवचें. आणि ते समितीचे सदस्य तुमच्या मध्ये असतात तांकां सहकार्य करचें सगळ्यांनी. Late night macho nagseserve macho sa hospital ito. रोमटामेळ पंगडान 9 ते येवची जितलो वेळ काडटलो तितलो तुमकां फुडें टायम कमी मेळटलो. जाता तितले बेगीन येवचें. मागीर सांगूं नाका आमकां टायम कमी मेळ्ळा म्हणून. रोमटामेळ पंगड क्रमांक नंबर 6
कोणी गॅप घेवचे नाही जातून बेगीन पुढे येवचे रमदामेळ पंगड टाइम काढतले तुम्ही आमकां सहकार्य करप अपेक्षित आसा जितलो तुम्ही गॅप घेवन टाइम काढतले तितलो तुमकां फुडें क्लास संदर्भात कमी टाइम मेळटलो हॅलो स्पेशल अनाउन्समेंट आहे बघा जितकी तुम्ही टाइम कमी काढले तितकी एक्झॅक्टलीचा तुमचे मार्क्स मिळतात सो तुम्ही वेळेचे बंधन दवरले आणि त्याच वेळी तुम्ही परफॉर्म करतले रमदामेळ पंगड फुडें येवचे गॅप पडटा तितलो टाइम आनी वेस्ट जातलो पुढे येऊन वेळ बघावतो नाही आमच्या परीक्षा कोणी कोणी भरलेले असतात तुमची नोकरी नोंद करतात रमदामेळ पंगडात आमचे सहकार्य करते पुढे येऊन जितलो वेळ तुम्ही फाटीरावर काढले तितलो वेळ तुमकां कमी मेळटलो आनी नोंद घेवची रमदामेळ पंगडात सहकार्य करते आमकां पुढे येवचे
रोखटामेळ प्रमाणात 9 किलोमीटर तिचो टाइम सोंपत येयल्लो आसा बेगीन आपली सादर करतील नोंद घेतली
त्याचबरोबर साहित्य शिकोत्सव सांगेल तामिळ सादर करतात. श्री पाहिजे शिमगोत्सव समिती सांगेल आणि पुढे त्याचबरोबर वेगवेगळ्या सिनियर गटाचा क्रमांक नंबर 4 आपल्याला सादर करत होता. ब्रह्मांड पाहण्याला येऊन आणि जातीतल्या यावरचे पुढे आपल्या परीक्षा बसले असतात. पाहिजे शिमगोत्सव समिती आणि पुढे शिमगोत्सव समिती सांगेल क्रमांक नंबर 5 पाहिजे शिमगोत्सव समिती पुढे आमचं सहकार्य करते इतका वेळ तुम्ही काढताय आधी वेळ होतो. पाहिजे शिमगोत्सव समिती परीक्षकांनी नोंद घेतली. सिनियर गटाचा वेशभूषा स्पर्धेचा क्रमांक नंबर 4 जो उरील होता आता आपल्याला सादर करण्यात होता. सिनियर गटाचा क्रमांक नंबर 4 वीरभद्र. पाहिजे शिमगोत्सव समिती सहकार्य करते जातीतले मिटिंग पुढे येऊन गॅप पडलेली असतात. आपले ज्या व्हॉलंटियर असतात त्यांच्या लागीं मागतात की ताणे रमतामेळ पंगडा पुढे आणतो. वेशभूषा स्पर्धेचा क्रमांक नंबर 4 आणि पुढे येऊन पाहिजे शिमगोत्सव समिती पुढे येऊन पाहिजे रमतामेळ असतो क्रमांक नंबर 5 विष्णुसिंह क्रमांक नंबर 4 पुढे येतो. त्याचबरोबर फाटाने उभी पाहिजे शिमगोत्सव समिती क्रमांक नंबर 5 रोमतामेळ आणि पुढे येऊचे सादर करता पाहिजे शिमगोत्सव समिती सांगेल. हांव पंगडाच्या सगळ्या हांगेलागी वागता आणि आमकां सहकार्य करता तातूंतले बेगीन पुढे येवचे. पाहिजे शिमगोत्सव समिती तुमचे मुखार आता रोमतामेळ सादर करतलो. परीक्षकांनी नोंद घेवची. वेशभूषेचो क्रमांक नंबर 4 आता आपली कला रंगा सादर करता. पाहिजे शिमगोत्सव समिती रोमतामेळ नंबर 5 आणि पुढे येवचे आमकां सहकार्य करचे गॅप पडटा. इतको वेळ तुम्ही काडटले तितको वेळ तुमकां वाजोवपाक कमी मेळटलो लक्षात दवरचें.
मागीर सांगू नाका ते आमकां फास्ट फास्ट दावयलो म्हणून. सो सहकार्य करचें. तुमचे उपकार सादर करता रोमटामेळ क्रमांक नंबर 5 बायदेव शिमगोत्सव समिती सांगे. सगळ्यांनी सहकार्य करचें. ते पडले कारणान तुमकां फुडें वचपाक टायम कमी मेळटलो. लक्षांत दवरा जितलो टायम तुमी फाटल्यान काडटले तितलो टायम तुमकां कमी मेळटलो. हे लक्षांत दवरा. मागीर सांगू नाका की आमकां टायम कमी दिलो म्हणून. बायदेव शिमगोत्सव समिती त्या वांगड्यांनी मागता की ताणें फुडें येवचें, सहकार्य करचें. जितलो वेळ तुमी काडटले तितलो वेळ मागीर कमी मेळटलो. सांगू नाका. कारण फाटल्यान कितलेशेच आनी पंगड आसा, चित्रट आसा. सगळ्यांक कला सादर करपाचें आसा आनी आमकां वेळीचें बंधन आसा. हांव आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांनी मागता की ताणें आमकां सहकार्य करचें. रस्त्यार जर मदीं रावली जाल्यार फुडले जे रोमटामेळ येतले ते फुडें वचपाक अडचण जातली. बायदेव रोमटामेळ क्रमांक नंबर 5 फुडें येवचें. रोमटामेळ क्रमांक 5 हाडून फुडें येवचें. गॅप पडिल्ली आसा. जितलो तुमी टायम फाटल्यान काडटले तितलो टायम तुमकां कमी मेळटलो. हांव सगळ्यांनी मागता की ताणें आमकां सहकार्य करचें, मातशें फाटल्यान रावचें. तुमी जर रस्तो ब्लॉक केलो जाल्यार जो पंगड येता रोमटामेळ तांकां आपली कला सादर करपाक मेळचें ना. सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. फाटल्यान गार्डन पर्यंत रोमटामेळ नाचत वतलो. बायदेव शिमगोत्सव समिती लागीं मागणी आसा. जितलो वेळ तुमी फाटल्यान काडटले तितले तुमकां फुडें आपली कला सादर करपाक वेळ मेळचो ना. मागीर सांगू नाका की तुमकां टायम कमी मेळ्ळो म्हणून. सगळ्यांनी मातशें सहकार्य करचें.
वैद्य पंगडाक मातशे फुडें वचचे लोकांनी मात सहकार्य करचे वाट मोकळी करून दिवची पोलिसांक सहकार्य करचे सगळ्यांनी जाता तितले वाट मोकळी करून दिवची समितीने आपलं सहकार्य करते जात तितल्या बेगीन पुढे हाडले तुमचो वेळ तुम्ही फाटी काडटले तुमचो वेळ तुमकां कमी मेळटलो हे लक्षात दवरात
साहेब सुंगोचो प्रोग्राम फुडें वचचें साहेब सुंगो
व्हडलो जो रोमटामेळ आसा तो की आंबेडकर समाज बोली फुडें तितले फुडें येवचे गॅप घेवचे न्ही जितलो तुमी फाटल्यान रावतले तितलो तुमकां फुडें नाचपाक वेळ कमी मेळटलो हाची नोंद घेवची तुमचेय सहकार आमकां महत्वाचे आसा जितलो तुमी वेळ काडटले तितलो तुमकां जाय तसो सादरीकरण करपाक वेळ वतलो मेळटलो ना नोंद घेवची ताजे नंतर श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ रोमटामेळ हळे रेडी रावची कोणालाही बघतात ताणे आपले सहकार्य करते जात तितले फुडें येवचे रोमटामेळ क्रमांक 3 आणि फुडें येवचे गॅप घेवं नाकात ताजे नंतर श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ ह्या रोमटामेळान रेडी रावचे लोकांनी बघतात ते आमचे सहकार्य करते रोमटामेळ पळयला त्या रोमटामेळाक फुडें वचपाक वाट मोकळी करून दिवची सगळे लागीं बघतात ती मातशी वाट मोकळी करून दिवची रोमटामेळाक नाचपाक मेळना जी सहकार्य करता सगळे पळोवपाक मेळटा रोमटामेळाक नाचपाक जागो वेगळो करून दिवचो मातशी फाटीं करात सगळे पळोवपाक मेळटा रोमटामेळ नाचत फाटल्यान पर्यंत वतलो मातशी फाटीं करात मातशी फाटीं करात तुमचे सहकार्य म्हणजे रोमटामेळाक आमी सहकार्य मागतात तशेंच तुमचेय सहकार्य महत्वाचें आसा तितून तुमी आमकां सहकार्य दितले त्या रोमटामेळाक फुडें वचपाक नाचपाक बरें मेळटलें सहकारी करते रोमटामेळाक नाचपाक जागो वेगळो करून दिवचो मातशें जाता तितलें फाटीं रावचें इतलो रस्तो ब्लॉक करता
पळोवपाक मेळटना सगळ्यांनी मातसो मातशें फाटीं रावात मातशें फाटीं रावात
फुडल्या सुवातेर श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ शिमगोत्सव मंडळ केपें पंगडांनी मागता की ताणे रोमटामेळ पंगडांनी मागता ताणे बेगीच्या बेगीन फुडें येवचें आनी आमकां सहकार्य करचें. आमच्या मदीं गोंय राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू गोविंकर आसात. जी हांगा गर्दी केला तांकां सगळ्यांनी मागता की ताणे मातशे फाटी रावचे आनी आमच्या पुलिसांक सगळ्यांक सहकार्य करचे. कारण रोमटामेळाचे जे सादरीकरण जातले त्या वेळार तांकां अडचण जावची न्ही. सो प्लीज सगळ्या लोकां लागीं मागता की ताणे आमकां सहकार्य करचे. तुमचे सहकार्य खूब म्हत्वाचे आसा. ह्या वेळार हांगा सो रोमटामेळाक अडचण जातली. हांव तुमचे सगळ्या लागीं मागता की मातशे त्या सायडीन वचा. श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ शिमगोत्सव मंडळ केपें तुमचे आयले कडेन आसा. तेन्ना हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक भाव भयणांक आणि जी हांगा प्रेक्षक आसात पळोवपा खातीर हांव तेजे मागता मातशें फाटीं घेवचें. कित्याक हांगा आमच्या भुरग्याले एक भव्य प्रदर्शन जावपाचें आसा. त्या खातीर हांव मागता ह्या लोकां कडेन मातशें एकच पावल फाटीं घेवचें. एकच पावल कित्याक भयंकर वाजोवप आसतलें. कोणाचेर तोणी बी पडपाक नाका. त्या खातीर मागता सगळ्या कडेन सोमय साहेब मातशें हय मातशें फाटीं घे. कोणाचेर तोणी बी पडपाक नाका ह्या खातीर. कित्याक वाजोवप अशें आसता उडी मारून. श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ शिमगोत्सव मंडळ केपें तुमचे मुखार सादर करतात भव्य असो रोमटामेळ भव्य वाजोवप धूम धडाकेबाजी. हांगा सगळे येवपा कडेन आसा. सगळे रिक्वेस्ट करता हो रोमटामेळ जो आसा तो मातसो चड भयानक आसा उंच आसा. ताका तुमी रिक्वेस्ट करता सायडीन करा प्लीज. वीरभद्र आसा वीरभद्र नाचतलो हांगा. ताका लागून तुमी रिक्वेस्ट करता फाटल्यान करात. हे बी मातशें आमच्या फाटल्यान करात. कित्याक हो रोमटामेळ जो आसा व्हडलो चड व्हडलो आसा आनी हांगा वीरभद्र आसा तो परफॉर्म करता. ताका मातशी रिक्वेस्ट करता सायडीन राव. जितले लोक सर्कल करतले तेन्ना फाटल्या लोकांक पळोवपाक मेळटले. तुमी एकूच गर्दी करता कोणाक पळोवपाक मेळपाक ना. पण आमी घरताल म्हणनात मातशें डिस्टन्स घे म्हणटात इतलें मातशें. श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ शिमगोत्सव मंडळ केपें तुमचे लागीं येयले कडेन आसा.
सुंदर अशी लहान मुलगी तुमची मुखार नृत्य प्रदर्शन करतात. आणि त्याच्या पती वीरभद्र याचो तांडव फाटल्यान चालू आसा. हांव मागता हळूहळू मुखार येवपाक. आमकां नंबर 2 श्री जयसर भूतनाथ शिवप्रसाद मंडळ केपें तुमचे मला फादरकार भाऊकासो रणकामेळ त्यांच्या मुखार ल्हान स्थानवली वर्गी गोष्ट या गजरात आज केंद्र शिकवण्याचं गुंतवणूक तयार असतात. ही भुरग्यां तयार केली त्यांना पाठी करा. फाटी जाणार जाल्यार भुरग्यालो गांगान नाचता तेका ताल आनी लय सगळो चेंज जातलो. मातशी फाटी सरा. मातशी फाटी सरा. मातशी फाटी सरा. आता कन्नड सुद्धा केली फाटी सरा. भुरगीं मुखार येयात. भुरगीं ल्हान भुरगीं मुखार येयात. ल्हान भुरगीं मुखार येयात. मातशी फाटी रावता. हरशी आतशबाजी आसतली. कोणाचे त्या उजाची कितकी म्हणपाक नाका ते खातीर आमी सगळ्यांक सूचित करतात. आज कोण कोणा भिना खबर आसा. बसस्टँड व्हरपाक येतली. लायन अशी मातशें लायन अशी मुखार घ्या. हांगा आमी भुरग्यां 3 म्हयन्यां प्रॅक्टीस करतात. अशें नाचपाक आमकां मेळना. स्पेस ना हांगा कारण आमी सगळ्यांनी रस्त्याक एकदम गर्दी केले कडेन आसा. शिवप्रसाद मंडळ तुमची मुखार एक भाव आसा.
मस्त आहे मस्त या गजरात शिवसेना मंडळ खेळे त्यांचं मॉनिट एकदम थोडासारखा असा नाजूकशी भरली उघडनातून गेले गेले असतात मी पहिला नियम आणलेली आणि बहिणी त्याच्यामध्ये वीरभद्र असा एक तांडव सुरू असा वीरभद्र अशी कलाकृती फक्त तुम्हाला शिकण्यात बरोबर मिळणार त्या कलाकारांना ऍक्च्युली मिळाला आम्ही एकदा नमन करतोय तसंच त्यांना भेटायचं वार जाऊन गेले गेले असतात एक रथाचे एक मगर सगळे मित्र भीमाचे श्रीकृष्णाला वीरभद्र गेलो मित्र सुरू झाले गेले असतात शिवसेना मंडळ केपे एकदम नृत्य चित्रपट
वीरभद्राचा तांडव सुद्धा वेगळाचा भक्त या केंद्रात श्री शनिधर भूतनाथ या नावान गदर विकास भरत गावाचा दाखवती लोक असतात त्यांना तालुक्याने असा ओळखी वापरते खूप चांगलं असा करून त्यांना आता पळोवपाक मेळना वाचपाक मेळना
सायडीन कोण खंय आसा मातशें सावध राहात कोणाक चुकून गोळ्या करपाची शक्यता आसा
आसा जावन व्हॉलंटियर आसा आता सुंदर असो ते देखो आम्ही पळयलो सुंदर असे आमचे सगळ्यांनी आज सादर केलो बऱ्यापैकी रोखदा मेळ इंटरनेटवर मुद्दा ग्रुपांनी सादर केलो हांगा आगून वेगळो असो सादरीकरण जाल्ले आसा म्हणजे उदरी वल्यो हे 2 मिनटां रावा 2 मिनटां गॅप घ्या आता आमची म्हणजे आमची नवी निर्वाचित आणि चालले पक्षाचे अध्यक्ष आपले आमदार भगोळ्याचे ते मुद्दाम जाऊन शिवजयंतीक आसले तरी देखून टायमार टायम काढून केपेकारांक आपलो आशिर्वाद शुभेच्छा दिवपाक आयिल्ले आसात हांव पयलीं मागता आमचे कॉन्ट्रिब्यूट करचे पडत तेणे आमचे अध्यक्षाक फुके दिवन तांकां येवकार दिवचो अध्यक्ष आमचे मुद्दाम जाऊन शिवजयंतीक आसले कोणी मालाक आनी माफी मालाक ते मुद्दाम जाऊन केपेकारांक आपलो आशिर्वाद दिवपाक ते येयल्ले आसात लेट जाऊन सुद्धा ते मुद्दाम आवर्जून हांगा येयल्ले आसात तांकां सगळे केपेकारांच्या वतीन हांव परबी दिता आनी येवकार दिता कित्याक ते धडाडीचे अध्यक्ष तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 10 वर्सां आमदार म्हणून काम केले आनी पार्टीचे गेले अनेक वर्सां ते काम करीत आसात धडाडीन काम करीत आसात आनी त्यांच्या कामाची पावती कार्याची पावती सृष्टी म्हणटा अशें हायकमांडान तांकां पक्षाचो अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्ली आसा आनी ताचे फुडें एक आव्हान आसा ते पयलीं जाहीर केल्ले आसात की 27 कशे पद्दतीन काम कार्य जे लक्ष आसा ते घालपाचें आसा हांव चड टायम घेवचे पयलीं आनीक फावटी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन केपेकारांच्या वतीन तांकां येवकार दिता आनी डायरेक्ट तांकां हांव अशेंच तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर मागीर तेंच्या हाती दिता आमचे अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष आमचे दामोदर नायक उर्फ दामू ते लोकांक संबोधीत करचे सगळ्यांक भाशणाचो टायम नव्हतो सगळ्यांक ह्या हांगसर आयकताले शिगमोत्सवाचे परबो बाबू कवळेकर आनी इतर सगळे वांगडी ज्या तरेन हो शिगमो मनयतात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून चड वेळ घेना हेचे कडेन रूम चालू दवरली सगळ्यांना टायमाचो भान दवरून नेहमी चड भाशण न करता सगळ्यांक शुभेच्छा दिल्ली आसा आनी फावटी सगळे केपेकारांच्या वतीन आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष दामू हांकां आमी वेलकम करता देव बरें करूं